नमस्कार. पळया मिड डे खबरो. लॉकडाऊनान स्टाफाक घरात हाडपाची उद्देगांक इत्सा ना. जॉब साल्वार करतना पगाराचो फेरविचारूय चुकना. 100% पगार सक्ती केल्यार सरकार अज्ञानी म्हणटा GCCI. सेजा वेदांताचे कोडली तेस खणीवेले पिसुल्ल्या फोमेंतोची मीन येरादारी सुरू. लॉकडाऊनान मायनिंग बेल्टातले डिपेंडंट ट्रकवाल्यांक थाकाय. लॉकडाऊन कर्फ्यू मोडलो म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परोबा सयत 5 जाणांक अटक. मनोजाक बेल चांदेल पार्टी करताले म्हूण बोवाळ. एकल्याच्या जीपीक लोकांनी घालो उजो. काजू अळसाणे नाल्लाचेर आधारभूत मोल वाडोवपाचो शेतकी खात्याचो प्रस्ताव. काजू 25%, अळसाणे 30%, नाल्ल 20%. बाबू कवळेकार मेळो मुख्यमंत्र्याक. कोरोना लॉकडाऊनान बेळगावा उटांगर. लॉकडाऊनाक लागून तात्पुरते उबे केल्ले भाजयेचे मार्केट. दडके सरशी कोसळे. 2-3 दीस गोंयकारांचे भाजयेक परत जाव येता हाल. काणकोणा ऑर्कीड फुलकारांक लाखांनी लुकसाण. फुलिल्ली ऑर्कीड लॉकडाऊनाक कुसता. उखलना, धंदो बंद. सरकारान आदार करचो शेतकारांचो उलो. आनी बागा दर्यावेळेर मेल्लो व्हेल शार्क. शेपडी पाखाटे गायब. फॉरेस्टाच्या टिमीन केलो पोस्टमॉर्टम. बागान पुरलो. मेला काय तस्किरीक मारला. रिपोर्टा उपरांत स्पष्ट. लॉकडाऊन जालो म्हूण अणभवी स्टाफाक घरात हाडपाची उद्देगांक इत्सा ना. मात जॉब साल्वार करतना पगार पॅकेजींचो स्टाफाच्या गरजे प्रमाण फेरविचार करपाची परिस्थिती. ताका कायद्यान कोणूच आडावंक शकना. अशा परिस्थितीन सरकारान उद्देगांक स्टाफांक 100% पगाराची सक्ती करची न्ही. ते सरकाराचे धंदो कॉमर्सा विशीं अज्ञान. GCCIचो मुखेली मनोज खाकुलो प्रुडंटाकडे उलयलो. What is very important is this is the time that we have to be more compassionate, more passionate towards our workforce. Our opinion is that we should not, as far as possible, we should not lay off people because they have been working with us all this while. In the same breath, you should be able to convince them and सांगपाक जाय तांकां की बाबा पळयात आमी तुका फुल पगार दिवंक शकचे ना because it is not possible. I can pay you probably minimum wages pay करपाचे सगळ्यांक. So, or at least an amount which is sustainable for his family to sustain till the time we come out of this together. And this is for across the sector. My one advice to the government will be as regards salaries. Let the private sector run the business the way they are doing it. तांच्या मनान कोणाकूच वर्करा काढून भायर उडोवपाचें ना. I'm making a very, very general statement. But this is we have been getting feedback from chamber members and सगळे कडल्यान. So general sentiment असो ना की बाबा हांव काडटलो आनी म्हजे 100 लोक आसा फाल्यांच्यान सगळ्यांक काडले आनी भायर उडयले म्हणून. तो सेंटिमेंट खंयच्याच एम्प्लॉयराचो ना. पूण कितें जालें की गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट केलो जो 100% पगार फारीक करूंकूच जाय. त्या बरोबर हांव भिलो. हांव म्हणटा इट इज बेटर हांव कांयच फारीक करिना बाबा मरात तुमी जाय ते करात. So this is unfortunately has sank in. Now until we took this legal opinion, I went and met Honorable Chief Minister. आम्ही joint representation केले. GSI, CII, GCCI, Verna Industries Association, and we told the CM very, very clearly. We have given a written representation. आम्ही मार्चाची full salary pay केली. But don't expect that from us for the month of April. April and this we told him even when the lockdown was not extended beyond 14th. आम्ही सरळ सांगितले की आमचेकडे एप्रिलाची सॅलरी पे करूंक जावचे ना. प्लीज डू नॉट मेक दिस स्टेटमेंट्स बिकॉज इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बन्स इन द वर्कर्स माइंड्स which CM has agreed to. तुम्ही म्हणतात की let us focus on maximum job saving rather than 100% payment which might not lead to maximum job saving. Absolutely. Job saving, so
तांचे कितें जातलें, their houses will not run. Yeah. We are giving a solution of two things which are very, very important for any worker, whatever level he is in. One is your job is saved, and second, your house kitchen is running. So आम्ही proposal दिला त्याप्रमाणे allow let private sector work out these modalities and let with their staff. Yeah, and let private sector save the maximum jobs in the best way possible. Absolutely. सेजा वेदांताचे कोडली तेज खणिवेली आणि पिसुल्ल्या फोमेंतोची मीन येरादारी ब्रेस्तारा सुरू जाली. सेजा वेदांताचो कोडली ते आमोणा आणि कापशा मिनाचो ट्रान्सपोर्ट चालू जाला. मीन येरादारी चालू केल्ल्यान मायनिंग बेल्टांतल्या डिपेंडंटांक ट्रकवाल्यांक लॉकडाऊनानूय मातशी थाकाय. आमचो मायनिंग ट्रान्सपोर्ट चालू जाला. हेजे हांव सरकाराच्या थँक्यू म्हणपाक सोदता सरकाराक, कारण आमच्या भागान ह्या मायनिंग भागान आयज गव्हर्मेंट सर्वंट कांयच ना. प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां एक थोडे म्हणजे हातीच्या बोटार मेजी सारके लोक आसा. मेजर लोक हे मायनिंग धंद्याचेरूच पोट भरपाचे. ताका लागून एक गाडी चालू जातकीर एक ड्रायव्हर तेजी फॅमिली, आमचे ट्रकवाल्यांची सगळ्यांची फॅमिली हेजेर कितें तरी फुडाराक कितें तरी मेळटलें हे आशेन आयज चालू जाला. हांव ज्या कंपनीन ट्रान्सपोर्ट चालू केला तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी सरकारान घालून दिल्ली बंधनां आसा पळय, जो सेफ डिस्टन्स दवरपाचो, गर्दी करपाची ना खंयच, आनी सारके लॉकडावनाचे कितें तेंचे कायदे आसा ते मोडीन आसतना सुरळीतपणे आनी खंयच्याच सामान्य मनशाक त्रास जायनासतना हो ट्रान्सपोर्ट चालू दवरचो आमचें तांकां सहकार्य आसा. कारण ह्या परिस्थितीन बंद कर म्हणपाची परिस्थिती आमच्या ट्रक ओनरांची आनी जे मायनिंग डिपेंडंट आसा त्या लोकांची ना. त्याच बरोबर हांव सरकारा कडेन विनंती करता की जे मायनिंग वर्कर थोडे काडलेले कंपनीनी त्यांच्या पोट्या पावण्याची वेवस्था सरकारान करची. तशेंच हांव आनी एक सरकाराक ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की आमच्या गांवांत दिसाक दिसवडो करून सांजचे कितें तरी मेळटकीर घरा व्हरपी लोक आसा तेंचो सरकारान कितें तरी विचार करचो. कारण गृह आधार सारके स्किमी, मागीर ओल्ड एज पेन्शन हेज्या मार्फत लोकां कडचे सगळे अकावंट नंबर सरकारा कडेन आसा. सरकारान तांकां सद्या कितें तरी त्या अकावंटाचेर घालचें अशी म्हाजी सरकाराक विनंती. पेडणे पुलिसांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबाक उखल्लो. सकाळ मेरेन जामिनार सुटलो. मनोज धरून 5 आरोपींक अटक. 2 दिसां आदीं रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे वावुरपी लॉकडावनान कर्फ्यू मोडून ग्रूप करून खंय चांदेल जमिल्ले. थंय पार्टी चलताली म्हूण थळावे सांगतात. कोणे खंय आरजीच्या एकल्या फुडाऱ्याच्या झिपीक थंयच उजो घाला. पुलीस आरजीवाल्यांची पिकनीक आनी उज्याची चौकशी करता. रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब आणि ताच्या वावुरप्यांच्या जमावान पेडण्यात लॉकडाऊन आणि कर्फ्यू मोडलो म्हूण केस. आरजीवाल्यांक पुलिसांनी उखल्ले. मनोज परबाक धरून 5 आरजीवाल्यांक अटक. मनोजाक मध्यान राती उखल्लो. तो आपल्या जामिनाची व्यवस्था करून मेकळो. चांदेल हसापुरा आरजीवाले जमिल्ले. पार्टी करून गेल्ले म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ. पुलीस आयले तेन्ना आरजीवाले रानांतल्यान पळले म्हूण पुलिसांच्या कागाळीत बरयला. उपरांत थळाव्यांकडे चौकशी करून मनोज परब आनी बाकीच्यांक पुलिसांनी उखल्ले. 25 जाण आशिल्ले म्हूण कळटा. उरिल्ल्यांक पुलीस सोदतात. मिटींग जाव पार्टी जमावान कर्फ्यू मोडलो खरो. We have registered an FIR under section 188 and 2 regarding breaking of lockdown by the members of Revolutionary Goa at Sandel day before yesterday. And till now we have arrested 5 people including Manoj Parab. आग कोणी घातली? That is under investigation. आरजीवाल्यांचो मुखेली सध्या बेलार भायर. तांचे आड कलम
269 आणि भारतीय दंड संहितेचे 188 कलमाखाला केशी घाल्यात. दुयेंसांचो संसर्ग पातळावंक जबाबदार आणि भौशीक अधिकारिणीचो आदेश मोडलो म्हूण आरोप. उरिल्ल्या 20 आरजीवाल्यांक पुलीस सोदतात. हसापुरात लाशिल्ल्या आरजीवाल्यांच्या गाडयेचे घडणुकेची पेडणे पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर पेडणे सावन विनोद मेथर. शेतकी खात्यान काजू अळसाणे नाल्लाचेर आधारभूत मोल वाडोवपाचो प्रस्ताव घाला. प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे पावला. काजू 25%, अळसाणे 30% जाल्यार नाल 20% वाडोवपाचो प्रस्ताव. हे आदी खंय काजूक आधारभूत मोलाची गरज पडनाशिल्ली, मात आतां लॉकडावनाक लागून गरज उपरासल्या म्हूण शेतकी मंत्री बाबू सांगता. काजूकार इशू घेवन कवळेकाराक मेळिल्ले. सपोर्ट प्रायस जो आसा, आधारभूत किंमत जी आसा ती आमी वाडोवन दिवपाक जाय. गेली 4 वर्सां ती वाडोवप जालें ना. देखीक हांवें ती सीएम डिस्कस केल्ली आहा. सविस्तर हांव आमचे अशें वाडयता हें सांगलां. जे काजूची रेट हांव कांय प्रमाणात वाडयता. कोंकण नाल आसा तेंची रेट हांव वाडयता. आनी दुसरें म्हळ्यार अळसुंदे तिनाची रेट आमी वाडयता. काजूचे कितले हे केला रेफर केले? काजूच्याय आतां हें केलें सीएमान डिस्कस करून काजूची रेट हांव 100 आमची आधारभूत किंमत आहा ती 100 म्हणजे 125 करता. बट 25% हांव इन्क्रीज करता. 25% आमी वाडयता. काल गांवकर 200 रुपये नाल्लाची जी आसा ते हांवें 10च्या वयल्यान 12 म्हणला. 20% इन्क्रीज करता आमी. आनी अळसुंदे जे आसा ते 70 वयल्यान 100 ते 30% वाडयता. अशें करून 3 रेटी आमी हे करून तेजे पेक्षा कमी रेटीन गेले जाल्यार वयले डिफरन्स गव्हर्नमेंट पे करता. गव्हर्नमेंट डिफरन्स ह्या टायमाक शेतकाराक खरी गरज आसा. सुद्दां हांव कांय शेतकारांक मिटींग घेवन डेली आमची मिटींग चालू आसा. डिपार्टमेंटा कडेन चालू आसता. शेतकऱ्यां कडेन आमची मिटींग चालू आसतात. आनी सगळे जो ओवरऑल जो पळयत जाल्यार ह्या टायमाक तांकां आधारभूत किंमत वाडोवन दिवपाची सामकी काळाची गरज. कित्याक सद्या कित्याक लॉकडावन जावचे पयलीं काजूची रेट चड आसली. 135 इतले तशें आसली. आनी मागीर सडनली आतां जे रेट कमी जाल्ली आसा. आतां सगळ्यांकच त्रास जाल्लो आसता. ओवरऑल सगळ्या वर्ल्डाक त्रास जाल्लो आसा. जालो पूण तातूंत भितर आमच्या शेतकऱ्यांक तो त्रास जावचो न्हू ह्या पद्दतीन आज आमी हें केल्लें. पयलीं केन्ना अशें काजूच्या पिकाक सपोर्ट प्रायस दिवचो पडनासलो. ते सदांच मिनिमम प्रायसाचे वयर आसले. हय बरोबर. कित्याक आमी 100 आसा खरें पूण रेट पयलीं चड आसा तेज्या वर्साची म्हणजे दिवपाक पडनासली. आतां ऑलरेडी रेट कमी आसा म्हणजे आतां आधारभूत किंमत जी आसा ते सपोर्ट प्रायस सामकी गरज न्ही. सो काजूचेर 125 हांवें डिस्कस केल्लें आसा. हांवें तशें प्रपोज केलां आनी आतां फायनल्साक वयतली. पयलींच कोरोना लॉकडावन आनी तातूंत बेळगांव उटंगार. ब्रेस्तारा कोरोना लॉकडावनाक लागून तात्पुरते उबे केल्ले भाजयेचे मार्केट पावसाच्या दडकी सरशी कोसळ्ळे. कांय कामगार जखमी जाल्यात. भाजयेचे बरेच लुकसाण जाला. शेतकारांक बेजासांव. फुडले 2-3 दीस गोंयकारांक भाजयेक परत हाल जावपाची चिन्नां. बेळगांवा फाटल्या 2-1 दिसान केशी डबल जाल्ल्यान मार्केट बंद जायत म्हूण आनीक हुस्को. बेळगांव आयज दनपारां 3-3:30च्या सुमाराक जोरदार पावस सुरू जालो. वादळी पावस जालो आनी ह्या पावसाचो प्रभाव इतलो आसलो की हांगाचे जे एपीएमसी होलसेल भाजी मार्केट्स आसात त्या तिनूय भाजी मार्केटांनी जे तात्पुरते शेड्स उबे केले आसात सरकारान ते सगळे शेड्सचे पत्रे सगळे वाऱ्यान उडून गेले. आणि इतलेच नाही तर हांगाचे जे शेतकऱ्यांनी जो माल हाडलो जी भाजी हाडिल्ली ती भाजी लेगीत खूबशी नाश झाली आणि शेतकऱ्यांचे तसेच व्यापाऱ्यांचे तर व्हडल्या प्रमाणात नुकसान झाला. काही शेतकरी तसेच काही हमाल जे लोड करता असले घरे लोड करता असले तेवूय जखमी जाल्यात. आणि ह्या खातीर गोंयांत भाजी धाडप फुडल्या 2 दिसांनी तरी शक्य जायत अशें म्हाका दिसना. कित्याक ताचो परिणाम जो आहा तो फुडल्या 2 दिसांनी हांकां गोंयां जो गोंयां जी भाजी वयता त्या भाजीच्या सप्लायाचेर जाल्लो आमकां दिश्टी पडटलो. प्रशासनान ही नुकसान इतली जाल्या की फुडल्या कांय दिसांनी ते शेत परते उबे करप प्रशासनाक शक्य जावचें ना. मान्सून तेकलो. पीडब्ल्यूडीची कामां फुडें धुकलना. ओपा उदकाची पातळी दिसाक 2-1 इंच पडटा. मायाक भय. मंत्री पावसकार पीडब्ल्यूडीचे इशू घेवन मुख्यमंत्र्याकडे पावलो. मुख्यमंत्र्याकडे ताच्या पावसा आदल्या कामाचेरूय उलोवप जाला. रस्त्याची अर्धवट कामां तडीक लावपाचो खंय विचार चल्ला.
कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन 60% कामगार आसात, ताका घेवनूच कामात अडीक लावपाची. एप्रिलान ओपाच्या उदकाची सुदिनान आदींच शिटकावणी दिल्ली. सीएमाक मेळपा येयले तुमी सीएमा कडेन आमच्या PWD वॉटर सप्लाय रोड्स सिवरेज कॉर्पोरेशन म्हणजे हे प्री मॉन्सून आतां जुनाच्या 7 नाल्यार 10 तारखेर पावस म्हणजे स्टार्ट जातलो. तेज्या पयलीं जी कामां आसा प्री मॉन्सून ती कंप्लीट जावपाची सीएमान सांगलें म्हाका ते जाय. काही एक्झिक्युटीव इंजिनियर आशिल्ले, थोडे असिस्टंट इंजिनियर तेंगेले फाटले तांणी ट्रान्सफर जाल्ले, त्यो परतून थोडे एक्झिक्युटीव इंजिनियर वेकंट पोस्ट आसा थंय भरपा खातीर आमी गेले. म्हणजे विविध तरेचे विशयाचेर आनी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा तेज्या विशयी आमचे वाठारांतले कामगार जे आसा जेंकां 2018, 2014, 15 तांकां टर्मिनेट केल्ले मायनींग बंद जाल्ले कारणान तांकां ते पर मंथ 5,000 दिवपाचे आनी आतां गरज आसा तांकां इंजिनियर पावपाचें सीएम पावला बेगितल्या बेगीत आपूण ते मायनींग बेल्डां कामगार जे आसा मायनिंगाचे तांकां ते पर मंथ 5,000 जे आसा आनी फाटले 2 वर्साचे बेगितल्या बी घालपाचे आमी प्रयत्न करताले. कित्याक आतां गरज आसा न्ही. सीएम म्हणटालो म्हाका पाडोश्यां सीएमान विजीट दिल्ली आनी म्हाका दिसता पंप कितें आसता कर्नाटकांतल्यान येता न्ही ते म्हणजे हेवी पंप तो आनी तेजे मेंटेनन्स करपी आसा कॉन्ट्रॅक्टर ते सुद्दां कर्नाटकाचे. आतां ते कामगार येवपाक परमीट ना आतां दुसरे स्टेटीचे स्टेटी येवपाक. त्या खातीर कामगार येनासतना पंप हाडून तो बसोवपाचें काम आमी आतां फायनल जाल्लें आसा. म्हणजे फाल्यां परतल्यान पडोसांतल्यान वॉटर सप्लाय सुरळीत म्हणजे फाल्यांच्यान सुरळीत चालू जातली. सो उदकाचो सद्याक फाल्यांच्यान काय प्रॉब्लम आसता पडोशा वॉटर प्लांटाचे म्हणजे जाता कित्याक मदीं मदीं ते वॉटर पंप आसा न्ही ते ब्रेकडावन जाता ना न्ही आनी ते स्टाफ आतां ना ते कॉन्ट्रॅक्टर दुसरे स्टेटीचे आसा ते कडे मातसो त्रास जाता. रस्त्याचे कशें करतले तुमी रस्त्याचे बिकॉज लेबर ना ताचेर लेबर आसा हांगा आमी आतां कितें आसता दुसऱ्या स्टेटींतल्यान लेबर हाडचे ना हांगाच लेबर आसा कॉन्ट्रॅक्टरान तेंचे कडल्यान काम स्टार्ट करपाचें डायरेक्शन दिलां प्रत्येक डिविजनाक. प्री मॉन्सून पयलीं काम करपाचें जे कोणी ट्रंची मारून दवरल्या ताका कॉन्क्रीट घालपाचें जावं थोडे रोड जे आसा नवीन रोड घातल्या तांकां फूल क्रावड घालपाचें जें आसा तें बेगीन बेगीन कामां करतले. आनी प्लांटूय आमी हॉटमिक्स प्लांट आसा ते आमी मे म्हयन्याक परतून रिस्टार्ट करूंक सोदता. कारण हायवेचं काम बरंच अर्धवट आहे तिथं जर पावसात तांकांय आमी सांगलां अर्धवट जे काम आसा ते बेगीतल्या बेगीत ह्या फावटी म्हणजे पावसाक त्रास जावपा ना. फाटल्या लास्ट इयर पावसाक त्रास जाल्लो ह्या फावटी पावसाक त्रास जावपा ना अशें आमी नॅशनल हायवेचे कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां डायरेक्शन दिलां. बागा दर्यावेळेर वेल शाग मेल्लो मेळ्ळा. सुमार 5 मीटर लांबायेचो ताका शेपडी आनी पाकटे ना. शेपडी कोणे तरी कापून व्हेल्या. राती तो दर्यावेळेर मेळ्ळो. फॉरेस्टान पंचनामो करून सॅम्पलूय व्हेला. खात्याचे टिमीन पोस्ट मार्टमा उपरांत व्हरून ताका बागान पुरलो. कळंगूट पंचायतीक आतां पुरला ते सुवातेचेर देखरेख दवरची पडटली. तो मेला काय कोणे तस्करीक मारला ते रिपोर्टा उपरांत कळपाचें. Message mail on WhatsApp regarding a whale shark washed up on shore. So based on that, आम्ही गेल्ले पंचायत member आपला सरपंच पासून येल्लो. We went there when we were there. After like 5-10 minutes, forest येल्ले. So when forest came, forestan सांगला की that you cannot do anything. Actually आम्ही गेल्ले because it's a carcass, a dead carcass, fast खूप मारतो and because it's convenient to all the people in the area. So forestan आम्हाला सांगला की त्यांचे वेट बाय येवपाचें आनी ऑटोप्सी येवपाचें आहा बिकॉज इट्स अ प्रोटेक्टेड स्पिशीज. दिस इज वॉट द फॉरेस्ट ऑफिशियल केम टू द सायट इन्फॉर्म्ड अस. आफ्टर ऑन दॅट देन वी वेटेड फॉरेस्टाचे वेट येयल्ले सो दे डीड द ऑटोप्सी दे डीड देयर प्रोसिजर अँड देन विथ द हेल्प ऑफ JCB वी हेल्प्ड इन बेरिंग द डेड whale shark. तेजे फिन्स कट केल्ले काय ऑलरेडी. Oh, that is what we have seen when we came to the site. Also we saw that the fins and all that were cut. So that is why we said better we not go and rush into anything. And that time only the forest came. So when the forest came, then it's Angla that it is cut this and that. And we have seen that the fins were cut and the tail was cut. So any case file kela teja against? Forest is now handling this case. So forest and sogle the organs teje see whether it died on shore, whether it died offshore. How many days old? All that the forest people have taken the organs of the shark. So I believe they will investigate into what has happened.
मालवणचे नुस्तें घेवन कांय मायग्रंट रस्त्यार नुस्तें विकूंक बसता म्हूण दक्षिणेन सेरावली बोवाळ. लॉकडावन म्हूण गोंयकार काम धंदो बंद करून घरा बसल्यात आनी भायले येवन भायले भायर धंद्याक पेटल्या म्हूण थळावे चाळवले. ते भायर नुस्तें महाराष्ट्रांतले, थंय कोरोना पातळा. कोलवा बाणावलेचें नुस्तें म्हूण लोक खंय नुस्तें घेवन चल्ले. आतां सगळ्यांक भंय आसा. सेरावली एरियांत हें पडटा आनी ही कोलवा पुलीस स्टेशनाची ज्युरिडिक्शन. हांगासर आमी पळयता फाटल्यान भायलो नुस्तें विकतात, बॉक्सांनी हाडून नुस्तें विकतात. कांय लोक म्हणटा हे मालवणसान येता म्हण नुस्त्या, पूण हांगा कोण ना, पुलीस ना म्हूण गव्हर्मेंट ऑफिशल्स ना. आनी लोक आमी पळयता गोंयकार लोक हांगासर नुस्तें घेवन वता. नुस्त्याक हय ती थिंग्स ऑर्डर ते एक गोंयची नुस्त्याक गोंयची नुस्त्या ते बॉक्सा घालता नुस्त्या ते तांगे रात जालो नुस्त्याक त्या थिंगा आमी खिस्ताल का फुडें पांय मारपा गोंय तांगे रात जालो आमी एकटो आमगे गोंयकारू एकटो भितर घरां आहाय आनी एकटो हिंगा लांबाणी लोक हिंगा नुस्तें विकताय सर. आमी कितें करपाचें आनी आमी घरा आमगे तितू आमी देखून आमी कितें कोताले. आतां हांव मोटरसायकल पायलट हांव नुस्तें म्हणून व्हरपा येयल्लो कळ्ळें सर. आतां हें नुस्तें सारकें फ्रेश ना. खुंयसर हाडलें की सांगलें खुंयस हाडलें आतां म्हणटा कोलवा सांगलें म्हणटा आतां खुंयस हाडलें कोण लांबाणी लोक पूण जायत बॉक्सान बी बोल हाडला न्हू. बॉक्सान आनी ते पुलिशेन मदीं दामताय सर आनी परत आमकां वयताय. हांव आज चड मागोता आमगे गोंय सीएमा कडेन भायले बॉम्बेसून ट्रक येताय गोंयां मालवणसून नुस्त्याचे. काल पासून येयला रातीको 2 2 to 3 o'clock हेच भितर येताय ते. आनी ह्या रोडाचेर हो बायपास रोड आमगेलो मारगांव ह्या रोडाचेर हिंग रावताय आनी सकाळीचे सगळे नुस्तें हिंकून वयताय. इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम म्हणटा ते आतां बॉम्बे स्वता हेल्थ सायड बरी ना लोकां गेली आनी ते सेम प्रॉब्लम त्या नुस्त्या बारा वो त्या मनशां बारा तर हें प्रॉब्लम हिंग गोंयां येयलें. गोंयकारांक आनी कंट्रोल करूं जावपा ना. स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडास. हरमल आनी मोर्जे दर्यावेळेर गरज नासतना लोकांची यो वच चालूच. लॉकडावन कर्फ्यू काडिल्ले भशेन मेकळे भोंवत सुटलेत. 3 मे मेरेन लॉकडावन, स्टे होम आनी सोशल डिस्टन्सिंग. तरी दर्यावेळ टुरिस्ट आनी तातूंत मायग्रंट लोकांची वर्दळ. पुलिसांक खंय आयकनात. आतां दर्यावेळेरचे पुलीस गस्त खर केल्या. बाहर घूम रहे क्यों? काम था उधर अपना होटल पे, सामान तोड़ना पड़ेगा ना उसको. कौन सा सामान? हॉट प्लेट का वो सामान होटल बनाया था, अभी उसको तोड़ना पड़ेगा ना. इसलिए गए थे. हाँ, तोड़ के सामान रखा, कल भी लगता जाना पड़ेगा लगता थोड़ा. लोक मातशे चड एकठांय जाता हांगा जाता म्हणटा. पण पोलीस येतात बीन तांकां. पुलीस येतात. हां, पुलीस गेले म्हणटकूच ते पत्रे फुडें घेतात. ओके. लॉकडावनानूय प्लेयरांची प्रॅक्टीस ट्रेनिंग चालूच. बॉक्सर तशें बॅडमिंटन प्लेयरांचे. प्रुडंटा वेल्या ह्याच सिरिजान आज अनार सिंगबाळ आनी करण धावस्कराची लॉकडावनांतली प्रॅक्टीस. दोगांची ट्रेनिंग सेशन्स पळयात. दुखापतींतल्यान भायर येवंक फिजिशियनान दिल्या टिप्सा प्रमाण ट्रेनिंग चल्ल्या म्हूण अनार सांगता. गोंयच्या बॅडमिंटन मळावेले एक कुशळ प्लेयर म्हूण फोंड्या रावपी अनार सिंगबाळाची वळख. कांय म्हयन्या फाटीं जाल्ल्या दुखापतींतल्यान अनार सद्या बरें जाता. लॉकडावनांतल्या वेळान अनार आपल्याक फिजिओनी दिल्ल्या प्रमाणे एक्सरसायजी करता. तशेंच आपली चित्रकला सुदारपाकूय हो वेळ वापरता. ह्या लॉकडावना खातीर आमी सगळीं घरांत आसा. सो म्हाका इंजरी जाल्ली जानेवारी. हो म्हाका टायम बरो मेळ्ळा रिकवर जावपाक आनी हांव सद्दां म्हाका फिजिओन सांगिल्लें एक्सरसायज करता डेली 1 वरा खातीर. आनी उरलेलो टायम शिकता. कित्याक अजून आमची एग्जाम पोस्टपोन केल्या आनी नाजाल्यार ड्रॉइंग्स बीन करता.
साखळेच्या करण धावस्करा कडेन बॅडमिंटनाचेर जाणकार एक उदेंतो टॅलंट म्हूण पळयतात. तो आपल्या परीन लॉकडावनान ट्रेनिंग करता. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.